हॅलो हॅलो गोंयकारांनो, हाव आर यू हाव आर यू हाव आर यू. बरेचशे लोकांनी म्हाका म्हटले कोंकणीन व्हिडिओ कर, कोंकणीन व्हिडिओ कित्याक करना बाबा तू, हिंदीन आनी इंग्लिशीनूच करता अशें. म्हटलं आता कोंकणीन बी व्हिडिओ करया, सगळे व्हिडिओ कोंकणीन करया, हिंदीन करया आनी इंग्लिशीन, 3 डिफरंट लँग्वेजीन हांव व्हिडिओ करतलो. तर आयची रेसिपी आसा वांयग्याची भाजी आनी सुके सुंगटां. सुके सुंगटां घालून वांयग्याची भाजी कशी करया. हाका जे जे सामग्री जाय, वांयगे, टोमाटो, कांदे, कोथमीर, कढीपत्ता, जिरे, सुकी सुंगटां, मिरसांगी पावडर, हळदी पावडर, मीठ, तेल. सगळ्यांत पयलीं आमी सुंगटां भिजोवन दवरया आनी आतां कांदे चॉप करून घेवया. कांदे बरे चॉप करून घेवपाचे, बारीक शिनून घेवपाचे. टमाटो बी तशेंच शिनून घेवपाचे. आनी कोथमीर बी बरे शिनून घेवपाचे, कोथमीर. आनी वांयगे अशे बरे कातरून घेवपाचे तुमकां जाय त्या हिसपान. हांवें अशें कातरला, म्हाका अशें आवडटा म्हणून. तेल गरम करून घेवया. घालया जिरे, करी लीव्स, कढीपत्ता, कांदे घालया आनी थोडे कोथमीर आतां घाली आनी ताका बरें भाजून घेवया. तातूंत मीठ घालया आनी आतां टमाटर घालून ताका बरें शिजोवन घेवया. उदीक बरें शिजून आसपा जाय, ड्राय शिजपा जाय ते. आनी ते अशें दिसतलें तुमकां. तेन्ना आमी घालया हळदी पावडर, मिरसांगी पावडर घालून ताका आनीक शिजोवया बरें. ते मसाले बरें शिजपा जाय. आतां घातला आमी ते. आतां अशें दिसतलें तुमकां. आनी तेच्या उपरांत जे आमी ते भिजोवन दवरला ती सुंगटां काडून ताजे भितर घालया. आनी सुंगटां भिजोवपाचें कारण कितें, तेजे भितर कोयर खूब आसता, ह्या भाशेन कचरो आसता, ते सगळे सुंगटां भिजोवपाचें आसता. आतां सुंगटां घालून बरें भाजून घेवया ताका. आतां घालया वांयगे घालून बरें एक 10-15 मिनटां ताका बरें शिजोवपा जाय. मिडियम गॅस दवरल्यार पुरो. आनी थोडें उदीक घालून शिजोवया ताका. ते भाशेन वांयगे आतां आमचे शिजले. चेक करया, एक खावन पळयता हांव. आतां घालया कोरिएंडर, कोथमीर, फ्रेश कोथमीर पालो. गॅस करया बंद आनी टेस्ट करून पळोवया. खूब रुचीक लागता, खूब रुचीक हा. टेस्ट बरें लागता. हेजे टेस्ट तुमी करून पळयात, तुमकां आवडटले हे भाजी. आनी आमची आतां भाजी रेडी आसा. व्हिडिओ जर तुमकां जर आवडले जायत ते तांबडे बटन सकयल आसा न्ही, ताका एक पटी दामल्यार पुरो. मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन. नमस्कार.